नमस्कार. गोयच्या गावांतल्यो वेंचीक खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोवा बोर्डाच्या 10वीच्या भुरग्यांचो निकाल जाहीर. 19,958 भुरग्यां मदलीं 19,288 भुरगीं उत्तीर्ण. एकूण निकाल 96.64%. मोरगांव पालिकेन आडायले रेल्वेच्या संरक्षण वण्टीचें काम. वण्टीच्या बांदकामाक लागून पावसान हुंवार येवपाची पालिकेन उक्तायली भिरांत. आमटाणे दोण्याचेर मानग्यान केल्ल्या हल्ल्यांत 48 वर्सां पिरायेच्या बायलेक मरण. घडणुकेन थळाव्यां मदीं फाकलो भंय. पेडण्यात नॅशनल परफॉर्मन्स आर्ट चॅम्पियनशिपाक जाली सुरवात. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेच्या हस्तुकीं जालें उक्तावण. सत्तरीन जालो 13वो मेगा हेल्थ कॅम्प. लोकां खातीर बऱ्यो भलायकी सुविधा हाडपाची सरकाराची मोख. ऊस लावपी शेतकारांचे पैसे कंत्राटांनी वेळार करचे फारीक. ऊस रोवप्यांची मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. 10वीचो परिक्षेचो निकाल शेनवारा जाहीर जालो. अंदू 10वीचो निकाल 96.64% लागला. 19,958 विद्यार्थी परिक्षेक बशिल्ले. तातूंतले 19,288 विद्यार्थी पास जाले. तातूंत चलयांचो 96.92% जाल्यार चल्यांचो 96.36% निकाल लागलो. सदचे प्रमाण चलयांचे पास जावपाचें प्रमाण चल्यां परस चड आसा. तशेंच 425 दिव्यांग विद्यार्थ्यांचो 98.35% निकाल लागला. 2043 candidate appeared, 2009 passed, needs improvement 12, and indicative this is 22 and 98.34. So 19,958 appeared, 19,288 passed this examination, and 241 they have to answer supplementary examination along with this ATKT candidate. The facility for ATKT candidate is they can take the admission for the 11th standard. They have to clear this subjects for a 1 year to get the result of 11th standard. If they don't get the result, if they don't clear the 10th standard examination, then the result of 11th will not be declared. So this 428 candidate will be allowed to keep the terms, both the terms for 11th standard, first term and the second term, and they will have to work simultaneously for the class 10 as well as for class 11. But to get the result of the 11th standard, they have to clear their class 10 examination, especially in the government of Goa or it is a private sector. For specially able candidates, 425 appeared, 418 passed, and the pass percentage of the specially able candidates in the SSC examination, this is 98.35. Total number of the schools offering CWS in subjects, that is children with special needs, is 104, out of which 4 were the special schools. So 100 schools, they have sponsored the specially able candidates in various subjects. The educational facilities granted to specially able candidates. Number 1, this is 50% concession in the examination fees. There is a separate paper considering their special ability. There is a provision for the extra time depending on the special ability. There is a special seating arrangement, preferably on the ground floor. Nearest examination center, there is a scribe or the reader or a writer. We provide enlarged print of question paper for visually impaired candidate, and we allow them to drop the second language and take the subjects like painting, cookery, data processing, desktop publishing, astronomy or other. मोरगांव पालिका मंडळान मायमोळे चलपी रेल्वे पुलाचें काम शेनवारा थांबयलें. ह्या रेल्वे पुलाच्या कामाक लागून पावसा तेंपार नाल्यांतलें सगळें उदक व्हांवून रस्त्यार येवपाची भिरांत लेगीत ह्या वेळार नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीजान उक्तायली. देखून रेल्वे प्राधिकरणा कडेन उलोवन हें काम बेगीनूच बंद करतले अशें आश्वासन नगराध्यक्ष लिओन ह्या वेळार दिलें.
रेल्वेचे रिटेनिंग वॉलाचे बी काम चालू आहा हिंगा डबल ट्रॅकिंगाचे. तेन्ना हांवें नोट केलें की आमकां कोणी सांगलें लोकांनी की रेल्वेचें काम चालू आहा. ते नाल्लाकूच तेंकला नाल्ला आनी तो वेरी इम्पोर्टंट नाल्ला कित्याक ते नाल्ला हो नाल्ला सावन कनेक्टेड बायणां पासून हें उदक दर्यान वयता बायणां हिंगसून कनेक्टेड आहा तो बायणां आनी ती बायणां ती लो लायंग एरिया बायणां मायमोडे बेलाबाय मेस्तावाडा तो लो लायंग एरिया त्यो बुडपाक शकता. समज काम चालू केलें न्ही समज काम चालू केलें हिंगा ब्लॉक जातलें उदक आनी तें सगळें तेवदान बुडोवंक शकता. ताका लागून आमी आयज येयल्ले हांव आमचो कॉन्सिलर गिरीश येयल्ले आमी ताका सांगपाक की हिंगसून काम स्टॉप करून नाल्लाको पावला तें थिंगसून स्टॉप करून कित्याक फाल्यां काम चालू केल्यार तें बंद जातलें आनी थिंग बुट्टी येवंक शकता. ताका लागून आमी येयल्ले इन्स्पेक्शन करता आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां. तो प्रोजेक्ट मॅनेजर आहा ताका उलयला आमी तेणें सांगलां आपूण हायर ऑथॉरिटीक सांगून बंद करता. आमटाणे धरणान मानग्यान केल्ल्या हल्ल्यांत एके बायलेक मरण आयलें. ही घडणूक शेनवारा दनपारा घडली. 48 पिराय वर्साचे मयत बायलेचें नांव संगीता बाबलो शिंगाडी अशें आसा. ती सावरेघाट वाठारांतली आशिल्ली. बोकडांक चोरपाक घेवन गेल्ली संगीता ही फ्रेश जावपाक धरणाच्या उदकांत देंविल्ली. तेन्ना मानग्यान तिचेर हल्लो करून तिका धरणांत व्हेली. घडणुकेची खबर मेळटकीच दिवचल पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी सोद मोहीम सुरू करून संगीता हिची कूड उदकांतल्यान भायर काडली. धनगर समाजाची एक महिला संगीता बाबलो शिंगाडी म्हणून ती आपल्या बोकडांक घेवन चरोवपाक रानान व्हरताली आनी लागींच आमच्या आमटाणे डॅम आसा त्या डॅमान तिका उदकान घालतली आनी उदकानसून भायर काडून ती रानान व्हरपाची आसली. उदकान व्हरता आसतना तिणी आपुणूय मातशी उदकान रिफ्रेश जातली अशें म्हणून उदकान देंवली आनी तिका अचानक दुर्घटना घडली की मगरीन उदकान तिका ओडली आनी तिचो मृत्यू जालो. खंयच्या सर्तींत वा कार्यावळींनी वांटेकार जावप खूब म्हत्वाचें आसा. देखून तरणाट्यांनी हार आनी जीत कुशीक दवरून व्हडा संख्येन कार्यावळींनी तशेंच हेर खेळा सर्तींनी वांटेकार जावचे अशें उलोवप पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन केलें. शेनवारा पेडण्यां नॅशनल परफॉर्मन्स आर्ट्स चॅम्पियनशीप 2023 ह्या सर्तीचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. The event which is happening here today. Youth, when we talk about the youth, we go back to our own days. We realize that opportunities, although we thought we could have, and the passion which our people had in the age group that we were in, there was never an opportunity to get that dream into reality. Because the way you were graduated, or the way after you passed your 12th standard, it was either engineering, doctor, architect, or BSc or BCom, and graduation was something which had to be done by default to tell the society that you are educated. Over the years, things have started changing. Social media has made a big impact, and today the youth of today, the child who is studying today, can make her passion as a career, and maybe keep that passion as a passion also, and it can allow them to be a part of their own growth. Today I am happy that the number of youth participating from over the country are here. As I welcome you all, I am pretty sure that everybody must have been made comfortable by the college and by Sudesh and by Rajnikant. But when you come to Goa, it's always a different flavor. As a tourism minister, it's my part to be ensuring that all of you are comfortable. Today's championship will see a lot of showcase of talent, and maybe the speeches are not the forum for this, but showcasing of talent is something which needs to be seen. And the best of the talent definitely will get best of the opportunities. Those opportunities can make it a career for all of you.
शेनवारा नगरगांव स्कुला लागसार 13वो मेगा भलायकी शिबीर आयोजीत केल्ले. 70 तालुक्यांत 4 ॲम्ब्युलन्स हाडपाचो विचार आसा, जातूंत 2 ॲम्ब्युलन्स गुरुवार बायलां खातीर आनी हेर 2 ॲम्ब्युलन्स हेर दुयेंत्यां खातीर आसतल्यो. तेच बरोबर भलायकीच्या समस्यांचेर तोडगो काडपा खातीर कॉल सेंटर हाडटले. नगरगांव पंचायती भोंवतणी आशिल्ल्या लोकांक हाचो फायदो जातलो. आमचो स्टाफ, डॉक्टर्स, गोवा मेडिकल कॉलेजाचे डॉक्टर्स, आमचे हेल्थ सर्विसाचे डॉक्टर्स, डेंटल कॉलेजाचे डॉक्टर्स आणि आमचे MTS पासून सगळे नर्स पासून आनी हांगा कॅम्पाक रेजिस्टर जाल्ले सगळे भाव भयण. हांव चड वेळ घेना, खूब दीस जाले आमी बी नाशिल्ले, कित्याक खुबश्यो गोश्टी आमकां करच्यो पडटा. पूण हांव तुमकां एक कारण सांगता. हे कॅम्प आमी जे सुरू केले एकूच की आमी नवे नवे जे गोश्टी आमी चालू करतात, नवे नवे जे गोश्टी म्हजे मनान आहात ते चालू करपाक. ते तुमी जूनच्यान पळयतले. 1 वर्स 2 वर्स काय 1.5 वर्स तरी लागता हे सगळे गोश्टी मार्गार हाडपाक. आनी जेन्ना मार्गार हाडपाक जेन्ना आमी वयता, आमचो एकूच उद्देश आसता की सामान्य जनतेक आनी गोंया राज्यान प्रत्येक गरीब मनशाक जे श्रीमंताक जे तरेचे सोयी गावता त्या दर्जेचे सोयी आमच्या गरीब लोकांक खेडेगांवांत आमच्या डॉक्टरांच्या माध्यमांतल्यान ती सेवा दिवपाचो ह्याच उद्देशान सरकार काम करता. तुमकां तुमची दाराकच तपासणी आज जाता आनी हाजो तुमी पूर्णपणे लाभ घेवपाक जाय. आज आमचे सगळे डॉक्टर्स आयिल्ले आसात, आमचे इतर स्टाफ आसा, लॅबॉरेटरी आसा, वखदां आसात, हे सगळे आमचे कॅम्प आसा. त्या भायर आमचे कॅन्सर स्क्रिनींग पासून आज जातले. बायलांचे कॅन्सर, छातयेचे कॅन्सर, सर्वायकल कॅन्सर, हाजे कोणी लस धरनासतना आपली तपासणी करून घेवची. उसाचें पीक अंदू बरें आयलां, मात ऊसवाल्या कंत्राटदारान फकत 80% पयशे फारीक केल्यात, जाल्यार उरिल्ले 20% पयशे फारीक केल्ले ना. कंत्राटदारांनी वेळान पयशे दिवचे अशी मागणी ऊस रोवप्यांनी केल्या. आमी उशेल रोयता 30-35 वर्सां जाली. उशेल रोवप आमगेली चालू आसा. कळ्ळें न्हू. 2 वर्साचे आमकां पयशे मेवळेले आसा आनी हे वर्साचे सुद्दां 80% पयशे मेवळ्या, 20% उरला. कळ्ळें न्हू. आयज हे व्हिडियो करून सगळ्या सांगता. आयज आमची फाल्यां आतां उशेल आसा, ते उशेल हेच कॉन्ट्रॅक्टर आमगेले मारून व्हरता. आमकां कसले आतां त्रास नासतना. फाटल्या वर्सांनी आमकां खूब उशेल मारपाक त्रास पडटाले. कळ्ळें न्हू. हे 3 वर्सां आमकां उशेल ते मारून व्हरता आनी आमचे तकलेर पेज उरना. आयज हे कॉन्ट्रॅक्टराचे तर आरोप करीत फुडें आमगेली उशेलां मारून व्हरतलो कोण आनी फुडें मागीर हांगा उशेल सुद्दां दिसपाना. कळ्ळें न्हू. अशी जाली जाल्यार लोक उशेल रोवपा बरें पूण मारून व्हरतना इतली पळय त्रास पडटा. ते कोण शेतकरी शेत करता ताकाच खबर आसता. कळ्ळें न्हू. आयज हे अशी उलोवणी जातले आनी फुडें हे आमकां कोण पळय ऊस रोयता ताका हे त्रास जातले. फुडें आनी मागीर अशें करीत जाल्यार उशेलां दिसपाना. ताळगांव बांदकाम प्रकल्पांचो गोड बंगाल चल्ला. प्लॅन सांगता एक पूण प्रत्यक्षांत चलता भलतेच. तालिगांवची जमीन वापर आराखडो 2023 कांय सुवातो शेतां जमनी म्हूण आरक्षीत केल्या, पूण प्रत्यक्षांत ह्या शेतां जमनीचेर व्हडली बांदकामां उबी जावपाक लागल्यात, असो आरोप आम आदमी पक्षाची फुडारी सेसील रॉड्रिगीजान केला. सेटलमेंट क्षेत्र आसून लेगीत शेतांनी आतां ही बांदकामां येवपाक लागल्यात. ह्या बिल्डिंगेच्या बांदकामांक लागून ताळगांव वाठारांतल्यो बांयो सुकल्यात आनी शेतकार तशेंच थळावे रडटात, पूण लोकप्रतिनिधींक हाचें कांयच पडून गेल्लें ना. सेसिलान फार पेटयला. Today, Talegaon is facing a lot of water crisis in the whole of the village and even constituency. Wells have got dried, and if you can see behind me, this is not a water harvesting project, but this is construction project which is coming up right now. Can you see the amount of water that has accumulated over here? Someone told me that this used to be a lake or a pond years ago, which got dried up or got filled up. People used to come, play, swim. There were even crocodiles over here. To add to that, when you check on the land use map of 2023, this particular area shows that there are 2 fields over here where the project is coming up. Who has given permission for the same? So we are going to be digging more deeper into this. But for now, I need the Talegaonkars and the senior most people who are born and brought up in this place to please give me feedbacks on this place, whether there was a pond or a lake, because your feedback is very, very important for me to do my research and find out more. Kindly requesting you all
whoever are watching this video, to share it to the people who have been born and brought up in Talegaon, so I can get the information that I need. It is time now to protect your land and fight for what is left. एकता युवा संघ केप्यां आनी शेट्टी हॉस्पिटल काणकोण हांच्या जोड पालवान पाड्डी बार्शा वाठारांत दोळे तपासणी शिबिराचें आयोजन केल्लें. ह्या शिबिराचें उक्तावण बार्सेचो सरपंच अर्जुन वेळीप हांच्या हस्तुकीं जालें. सुमार 200 नागरिकांनी ह्या दोळे तपासणी शिबिराचो लाभ घेतलो. ह्या शिबिराक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. नावेलच्या उदरगतीच्या कामांक शेनवारच्यान सुरवात जाल्या. शेनवारा नावेली चर्ची लागीं पेवर्स बसोवपाच्या कामाचो शुभारंभ आमदार उल्हास तुयेकार हांच्या हस्तुकीं जालो. 15 लाख रुपया खर्च करून ही कामां सुरू केल्यात अशी माहिती उल्हास तुयेकार हाणें दिली. ह्या जाग्याचेर सदांच हेवी ट्रॅफिक येता आनी कितलींशीं वर्सां जालीं हो रोड पावसान परतून परतून डॅमेज जाता. हेजेर परमनंट सोल्युशन हे तुका पेवर्स बसयले जाल्यार ते स्ट्रॉंग जातले आनी त्या खातीर आमी 15 लाखाचे टेंडर जाल्ले कडेन आसा आनी आयज आमच्या फादराच्या हातीन आयज आमी काम सुरू केलां. म्हाका गॅरंटी आहा की हे फावटी खंय तरी एक रोड परतून परतून डॅमेज जातालो तो जावपा ना आनी लोकांक आनी खुबशे एक्सिडेंट जाताले. खुबशे लोक हांगासर ह्या टनाचेर एक्सिडेंट जावन खूब जाणांक आपलो जीव दिवचो पडला. सो ते हें जावपा ना खातीर हें काम केल्ले कडेन आसा. रेड्यूस, रियूज आनी रिप्लेस हे संकल्पने खाला पोरणे कपडे आनी हेर वस्तू एकठांय करपाच्या उपक्रमाक शेनवारच्यान दिवचले सुरवात जाल्या. जी सुडाच्या आदारान दिवचल पालिकेन हो उपक्रम हातांत घेतला. 4 डिसेंबर मेरेन हो उपक्रम चलतलो. नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, मुख्याधिकारी सचिन देसाय, जी सुडाचे संचालक नारायण बेतकेकार आनी हेरांच्या हाजेरीन गणपती पूजन माटवांत ह्या उपक्रमाचो शुभारंभ जालो. पयल्याच दिसा ह्या उपक्रमाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या उपक्रमा खाला एकठांय जाल्ल्यो आनी वापराक योग्य आशिल्ल्यो वस्तू गरजू लोकांक जाल्यार हेर वस्तूंचेर रिसायकलिंग करतले. इलेक्ट्रॉनिक रिसायकल यूज करपाक आमी हो प्रोग्राम केल्लो आसा. हांव मागता सगळ्यांक की कितें आसा तुमच्या घरा कडेन उरता ते तुमी हांगा हाडून दिवचे, नाल्यार कोणा कडेन आसा जाल्यार आमी आमची गाडी धाडून ते कलेक्ट करपाची आमची तयारी आसतली. हांव खरोखरच जी सुडाचे आनी आमची जी टीम आसा तेंचे खरेखरच हांव अभिनंदन करता की असली ड्रायव खरेखरच गरज आसा. एक पावल सरकारान फुडें केल्लेलें आसा आनी आमी म्युनिसिपालिटीनूय ताका आमी तेंको दिल्लो आसा. सो हांव सगळ्यां कडेन मागता की कितें आसा तुमचे कडेन आमकां जस्ट कॉल करा. कावन्सिलरांक सुद्दां सगळ्यांक कॉल केल्यार पुरो आमी गाडी तुमच्या दारान धाडून आमी कलेक्ट करूं शकता. मेरी लाईफ मेरा स्वच्छ शहर ह्या उपक्रमा अंतर्गत म्हापसा पालिकेन खास डोनेशन कॅम्पाचें आयोजन केलां. ह्या उपक्रमा वरवीं म्हापशेच्या नागरिकांनी वापरिल्ले कपडे तशेंच हेर वस्तू दिवं येता. जांकां ह्या वस्तूंची गरज आसा तांचे मेरेन त्यो वस्तू पावच्यो ह्या हेतान ह्या उपक्रमाचें आयोजन केलां. देखून म्हापशेच्या नागरिकांनी तांकां नाका आशिल्ल्यो वस्तू भायर उडोवच्यो न्हय, ते डोनेशन कॅम्पांत हाडून दिवच्यो अशें आवाहन म्हापसा नगरपालिकेची आदली नगराध्यक्षा शुभांगी वांयगणकरान केलां. इतलो प्रोसेस खरोच बरो आसा कारण लोकांक न्ही आज आतां स्कूल पळय सोंपला आनी तेंचे बुकां जी आसा की खरोखर तांकां खंय दवरपाची, कोणाक दिवपाची हो विचार आसता. थोडे स्कुलांनी बी घेतात पूण थोड्या कडेन तांकां जागा नासता दवरपाक आनी रिसायकल जाल्या कारणान ही खरीच योजना बेस्ट आसा. आमच्या सुपरवायझरांनी किंवा आमच्या वर्करांनी हेची नोंद करपाची बी गरज आसा कारण लोकांक हे खबर ना की अशें हे जावं शकता रिसायकल. हे आमकां आमच्या सुपरवायझर मार्फत किंवा आमच्या वर्कराच्या मार्फत घराघरांनी हे पावूंक जाय आनी हेच्या खातीर आमकां बी एक पॅम्पलेट बी आमी कितें तरी करपाक जाय. हो प्रोसेस आमी करपाक जाय आनी त्या नंतरूच ह्या प्रोसेसाचो प्रामुख्यान तेचो वापर जाता आनी पर्यटन वाचोवपाक आनी बरें दिवपाक आमकां ही संदी मेळिल्ली आसा. हांव गोवा सरकाराचे प्रामुख्यान आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचे आनी तेंचे टिमीचे तशेंच आमचो म्हापशाचो आमदार तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हो बरो प्रकल्प तेंच्यांनी हातांत घेतला.
लांबगावच्या माथ्या वयले सेजा कंपनीचे मायनिंग पीट असुरक्षीत आसतनाच धबधब्या वयल्या मायनिंग पिटाचेर पावसा पयलींची उपाय येवजण हातान घेतल्या. धबधब्या वयले मायनिंग पीट हे दिवचल शाराक तेंकून आशिल्ले एक व्हडले खंदक आसा. सध्या पंपिंग करून ह्या मायनिंग पिटांतले उदक भायर सोडप चालू आसा. म्हळ्यार दिवचलच्यान व्हांवपी न्हंयेन हे मायनिंगांतले उदक पंप करून सोडप चालू आसा. हांव सध्या दिवचल शारांतल्या धबधबो मायनिंग पिटाचेर आसा. दिवचल शारांत येवपी सेजा मायनिंग कंपनीचे हे एक व्हडले मायनिंग पीट. ह्या मायनिंग पिटाचेर सध्या पावसाळ्या पयलींची उपाय येवजण हातांत घेतल्या. सध्या पंपिंग करून ह्या मायनिंग पिटांतले उदक भायर सोडपाचें काम नेटान चालू आसा. हे उदक कुशिकचे न्हंयेत सोडटात. मोरगांव नगरपालिकेन 20 मे ते 4 जून मेरेन खासा डोनेशन कॅम्पाचें आयोजन केलां. ह्या उपक्रमा वरवीं मोरगांवच्या नागरिकांनी वापरिल्ले कपडे तशेंच हेर वस्तू दिवं येता. जांकां ह्या वस्तूंची गरज आसा तांचे मेरेन त्यो वस्तू पावच्यो ह्या हेतान ह्या उपक्रमाचें आयोजन केलां, अशें मोरगांवचे आमदार दाजी साळकार हांणी ह्या उपक्रमाचें उक्तावण केल्या उपरांत सांगलें. अभिनंदन करता की हो तांणी आज ड्रायव्ह घेतला रिड्यूस रियूज आनी रिसायकल. हे आयच्या तारखेक व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे आमी खुबश्यो गोश्टी आमच्या घरा कडेन पडून आसतात आनी त्यो मागीर आमी डिस्पोज करता आसतना त्यो खंय डिस्पोज करता तें पळयना. आमी थोड्या वाटेर बसून कपडे पळयल्या, नाजाल्यार चपलां पळयल्या, खंयची बरी चपलां घरा कडेन आसून पसून लोक थोडे घालना आशिल्ल्यान भायर उडयतात आनी ती सपोज रियूज जाता, रिसायकल जाता आनी कोणाक तरी ती यूज जाता जाल्यार म्हाका दिसता ही बरी गजाल आसा. पूण हें करता आसतना आज तांचो जो ड्रायव्ह आसा हो एक बरो ड्रायव्ह आसा आनी लोकां खातीर हो खूब बरो. सपोज रिसायकल कितें जावन एक गरीब मनशा पर्यंत पावता जाल्यार खंयचेय आमच्या घरा कडेन आशिल्ले वस्तू बरे कपडे लोकां पर्यंत पावता जाल्यार म्हाका दिसता ही बरी गजाल आसा. पूण हांव लोकां कडेन इतलोच अपील करता की तुमी आपल्या घरांतलें सामान दिता आसतना सगळो कचरो काडून दिवचो न्ही. आमी खुबदां पळयता की एकदां आमचें घर साफ करपा खातीर आमी सगळें आसा तितलें साफ करता. सो एक बरें म्हणजे घालपा सारके कपडे, एक घालपा सारके चप्पल आसत नाल्यार कितेंय आसत, वापरपा सारक्यो गोश्टी तुमी दिवच्यो आनी ह्या समाजान सद्या गरज आसा ते तुमी पूर्ण करच्यो. गोवा कॅन आनी वास्को येरादारी पुलीस हांच्या जोड पालवान शेनवारा वास्को वाठारांत रस्त्याचे सुरक्षे विशीं जागृताय मोहीम राबयली. 7th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक म्हूण संवसारभर हो उपक्रम चालू आसा. देखून ही मोहीम राबयली. कार वा दुचाकी चलयतना कोणें हेल्मेट वा सीट बेल्ट घालूंक ना जाल्यार तांकां आडावन सीट बेल्ट घालपाक लायतले आनी हे विशीं जागृताय केली. रस्ते अपघात दिसान दीस वाडत आसात, देखून लोकां मेरेन जागृताय करपा खातीर ही मोहीम राबयल्या, अशें गोवा कॅनाचो कन्व्हेनर रोलंड मार्टिसान सांगलें. आसा गोवा कॅन आनी ट्रॅफिक पुलिसा बरोबर हे आमी अवेरनेस एक्शन करता. कित्याक ह्या 7 दिसांनी ग्लोबल रोड सेफ्टी सब जगभर हो एक्टिविटी चालू आहा. म्हणजे रस्तो सुरक्षण सप्ताह हे 7 दिसाचो प्रोग्राम. म्हणजे 15 तारखेक आमी सुरवात केले मडगांव, मागीर पणजी, पर्वरी, आतां आयज वास्को येयलेले आसा. फोकस करपा खातीर कितें सगळ्या लोकांनी इनवॉल्व जावपा जाय. आतां लोक कितें म्हणटा रोड सेफ्टी म्हणटा तें ट्रॅफिक पुलीस आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक लागता आनी कोणाक लागना. तर मेन आतां आमी सगळे म्युनिसिपालिटी 14 म्युनिसिपालिटी आनी 190 जे आमचे विलेज पंचायत आहा तितून रोड सेफ्टी आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट कमिटी आमी काडलेले आसा. आतां जशें म्युनिसिपालिटीन कमिटी काडल्या हालींच मिटींग जाली, चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन धरून मिटींग जाली आनी आमचें हें काम आतांच्यान चालू जातलें. म्हणजे वास्को आनी सबंद मर्मगोवा तालुका प्रत्येक एरियान लोकांक इनवॉल्व जावचें. म्हणजे सिनियर सिटीजन आसा, बिजनस कोण आसा तेकटो एक रिप्रेझेंटेटीव बायल आसा, भुरगो स्टुडंट आसा, कावन्सिलर आसा, पंचायत मेंबर आसा. हितून आमचें कितें फोकस आसा की हे मरप जें जाता न्हू तें कमी जावपाक जाय. आतां जानेवारी टू एप्रिलूच पळयता तूं 4 म्हयन्यान 120 दिसान 127 लोक मेले. म्हणजे 22 वरान एकटो मनीस मरता. आनी तूं पळयत जाल्यार खंयच्या कारणां लागून कोणें हेल्मेट घातले स्ट्रॅप घालूंक ना, कोण फेक हेल्मेट घालता, कोण सीट बेल्ट घालना, कळ्ळें न्हू. आनी ओवर स्पिडींग म्हणजे कितें आमचे आतां रस्ते रूंद जाले.
लोकांक अजून कळूंक ना बाबा लेन कशी वापरपाची, फास्ट लेन, स्लो लेन, टर्न करता सिग्नल दिवप ना, बाबा आपण टर्न करपाचो आसा, असे खूब विशय आसा जे आमचे इंडिव्हिज्युअल जबाबदारी आसा. चांदेल बालभवन केंद्राचो गुणदर्शन सुवाळो शुक्रारा व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या सुवाळ्यात बालभवनाच्या भुरग्यांनी नाच आनी हेर कलागुण सादर केले. भुरग्यांनी मातये पसून तयार केल्ल्यो कलाकृती आनी चित्रांचे प्रदर्शन ह्या वेळार मांडिल्ले. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण बालभवनाचे कार्यवळ संचालक शशिकांत पुनाजी हाजीर आशिल्ले. हेर मानेस्तां चांदेल हसापूरचे सरपंच तुळशीदास गावस आनी सुधीर मळीक हाजीर आशिल्ले. त्या गावात वचपाचो एक योग वर्सान एकदा येता. भायर गरमी खूब आसा आनी अशा वेळार आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी फाटले 1.5 म्हयनो तुमच्या भुरग्यांनी भायर ते चित्रकला प्रदर्शन आसा, क्राफ्ट आसा, क्ले मॉडेलिंग आसा आनी आतां डान्स आनी हार्मोनियम गायन आसा ताचे प्रदर्शन तुमचे मुखार दवरतले. बालभवन ही चळवळ ही 1946 सुरू जाली आनी आयज उणे 35 वर्सां संबंध गोंयांत ही चळवळ चलता. इतल्याच न्ही संपूर्ण भारतांत ही चळवळ चलता, जेणे करून भुरग्यांच्या कलागुणाचो सुप्त कलागुणाचो वाव दिवचो, ताका उत्तेजन दिवचो हो बालभवनाचो हेतू आसा. आयज प्रश्न येता तो बालभवनाचो तेजे वेळार हो हेतू आशिल्लो, तेजे वेळार आयज समर वेकेशन आसा, समर वेकेशनाक तुमी भुरग्यांक धाडटा ह्या उन्हाळी शिबिराक. शिक्षण जुनांतल्यान स्कुलां सुरू जातली, अशा वेळार बालभवना कडेन धाडपाचो कल पालकांचो कमी जातलो. ताचें कारणूय आसा, कारण म्हाका खबर आसा पालक दर एका पालकाचे सकाळचो जो दिनक्रम आसा तो सकाळी वचून सुरू जाता, भुरग्यांक स्कुलान हाड व्हर येता मेळटा. आनी अशा वेळार बालभवनाक केन्ना धाडप हो प्रश्न तुमच्या समोर पडटा. म्हणून हांव ह्या समयार एकूच विनंती करता सगळ्या पालकांक की तुमी तुमच्या भुरग्यांक बालभवनात सातत्यान धाडा. सातत्यान म्हणटा पूण रेग्युलर म्हणटाना सातत्य वेगळें आनी रेग्युलर सगळे सवयींनीच धाडूं नाका. पूण जर तुमचो भुरगो जर हार्मोनियम शिकता आसत, तबला शिकता आसत, ड्रॉइंग शिकता आसत, तर एटलीस्ट 8 दिसांतून 3 दीस तुमी धाडा, 2 दीस धाडा, रेग्युलर धाडा. हें जर तुमी केलें जाल्यार तुमची भुरगीं जे कितें शिकता, पेटी शिकता, तबले शिकता, तातूंत एक सातत्य उरतलें आनी जेणे करून ती भुरगीं एक 5-6 वर्सां उपरांत तांकां पेटी वाजोवन तबला वाजोवन शिकतले. त्याच बरोबर तांचें जें एकाडेमीक एज्युकेशन आसा तेंय जातलें. देशाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो 9 वर्साचो कार्यकाळ पुराय जाता. प्रधानमंत्र्यान आंखिल्ल्यो येवजण्यो आनी तांचो लोकांक जाल्लो लाव हाचे खातीर पुराय देशांत तशेंच गोंयांत लेगीत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. जे 9 वर्सां जे कंप्लीट जाता तेजो पूर्णपणे काल स्टेट एक्झिक्युटिव्हान आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आनी थंय पॉलिटिकल रेजोल्युशन जे आमी मांडलां आयज ते मांडून आमकां 30 दिसाचो आमकां कार्यक्रम दिलो गेला. ह्या 30 दिसाचो कार्यक्रम आमी पूर्णपणे सत्तरीच्या प्रत्येक परिसरांत आनी प्रत्येक भुरग्यांक प्रत्येक महिला आमचे पर्ये मतदारसंघ आनी वाळपय मतदारसंघात हे दोन्ही मतदारसंघात पूर्णपणे जे तेंचे 9 वर्साचे जे कितें देशान तेणी केल्लें आसा ते देशानूच फक्त न्हू, देशान हांव कित्याक म्हणटा फक्त देशाचे फक्त न्हू, कारण देशाचे माध्यमांतल्यान जे ते देश चलयतात त्या माध्यमांतल्यान गोंया राज्यान आनी प्लस आमकां स्थानीक लेवलाचेर बी आमच्या मतदारसंघान आमकां सरकाराचो कसो फायदो जाल्लो आसा ह्यो गोश्टी लोकां कडेन आमी म्हाका दिसता 7 दीस आमी दवरल्या. दोनी डॉक्टर दिव्या राणे आनी हांव आमचो विनोद शिंदे आमी सगळे आमचे पंच सदस्य बी प्रत्येक कडेन ग्रुप्स करून आमी घरोघरी वचून आमी ते एक 7-8 दीस तेणी पूर्णपणे प्रोग्राम दिल्लो आसा. 30 तारखेच्यान 30 तारखेच्यान आनी 30 आमचो प्रोग्राम चालूच आसतलो. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.